नमस्कारू सगळ्यांकय अरुणा मसाला प्रेझेंट्स आमगेल वसरीच्या दीपावली स्पेशल एपिसोडाक दीपावली परबेच अवसरारी अंधकार आशिलो उजवाड जावो कष्ट दुःख सकडे काही दूर धावो तुमगेल प्रत्येक मनोकामना पूर्ण जावो म्हणतची दीपावली शुभाशी सांगतची आमगेलायची गेस्ट ममता कामत हांका स्वागत करता. नमस्कार. हांव ममता श्रीनिवास कामत. सर्वांक दीपावली शुभाशय. तुमका स्वागत ममत माई. नमस्कार. तुम्ही आज आमगेल दीपावली स्पेशल एपिसोडाक आयल्याची. सो दीपावली विषयार तुम्ही कसले सांगच्या इच्छा होती जाल्यार आणि आमका कसं कोण दाखय तसं म्हणून सांगायची. दीपावली विषय सांगची म्हळ्यार सकडा काही अंधकार वचून उजवाड येवो सकडाले जीवन चंदायर वच्चो म्हण देवाले हांव ते धनलक्ष्मीले प्रार्थना करता. मागीर आज हांव हे अवसरारी चडतावीत नारला वेळ सकडा ते आसता म्हळ्यार फंक्शना वेळार नवरात्री म्हणलें वायण म्हणलें आनी दिपावली म्हणलें देवाक पूज करून हाडलें नारला वेळ वेस्ट जाता तेदन कसं नी करूं मन येना तेदन सादारण चेरडुवान तुकून होड्डान ते खावची तसल फूड म्हळ्यार नारला हें कसं म्हणतात सोये खडी म्हणटात सोये खडी ते आमी गेले सादारण एक आमचे गेले GSBचे पुढे तुकून मालगाड्यान करची एक बर्फी टायपाचे खडी स्वीट ताका कसं म्हळ्यार इन्ग्रिडियंट्स सक्कर आनी घालची बशी गोड घालची बेस्ट इथे म्हळ्यार गोड आमगेले जीवन हेल्थाक लायक आनी ब्लड सर्क्युलेशन गोड्डांत लायक जाता. मागीर साखर आतां खावचे नजी म्हण सांगता तिची जाल्यार गोड गोड्डान यूज केला तितलें चांग खंयचें तशें मी सोये कडेन सन्न चेरडुवान तुकून होड्ड ताई सगळी प्रितीन खावची वस्तू आनी कसं म्हळ्यार नार जिवा चांग बट ते हें वळ वायट जाता सोय वायट जाता ते प्रजावचे बदलाक रंदे गेल्यार पुरमळ येता म्हणटाची हाका घाले कसं जाल्यार कळना तशें हांव हें एक बेस्ट एक आमची गेलेली एक रेसिपी. सो चिके वाईट जेवची नारलनी असल्या पक्कनी गलारी आणतो जायना कळटा जाल्यार वायट जेवची घालू जायना बट घाली येते कळना तशें मिळते. मागीर हे सोये खडी म्हणचे सोये खडी म्हळ्यार कोर मी भायर दवरले 5 दिवस दवरयत भितर फ्रिजार 1.5 म्हयने जाल्यार वायट जायना हें तशें हांव हें बेस्ट. आतां आमी दुसरो गांव वतना कसले जाल्यार सोये खडी करून वचचें म्हण खावचें लाय जाता आनी रुची आसता भायरचे कसं मिक्स आसता ना हें जाल्यार घरांत तूं केलें न्हू. सो आमगेल विक्षकाक सांगची म्हळ्यार हे पटी दीपावलीक तुम्ही बायली दकोन स्वीट्स हाडची बदलाक नाही हाडल्यार वाट नाही जाल्यार घरकडे एक कोण मगोन तुमगेल घरकडच्यान खवायाची. सो ममत माय आमकां दाखयता आसा कस कसं इन्ग्रेडियंट्स जाव का हक्क कसं म्हळ्यार फर्स्ट आमकां पांका घालूक एक बाउल गोड मागीर सोय मागीर तूप मागीर चणे पीठ मागीर बादाम मागीर काजू बी मागीर येळू पिट्टी करून दवरला. फर्स्ट आमी गॅस चणे कसं कायली की एक जावका की होड सो उज्जय मस्त इम्पॉर्टंट जाता मी म्हळ्यार एका पटी होड उज्जार दवरली म्हण जाल्यार पक्कनी हांव पळयता फर्स्ट गोड घालता आसा गोड घालना तर पांका दवरला हांवें सान उजार करता की थोडे स्लो फ्लेमार केलेला मिडियम गोड ते पांक जाता. हाका चिके उदक घालून एक चड न्ही एक 2 ड्रॉप जाव 3 ड्रॉप मस्त उदक घालून म्हणजे एक सिम मारी थोडे लो फ्लेम मारी हे पांक जाता वत्ता एकच. सो तुम्ही मस्त कॉन्शियस की म्हणा हेल्थ कॉन्शियस हेल्थ म्हळ्यार आमकां तूं कसं म्हळ्यार आत्ताची हें फुड्डां तूं आनी आमकां व्हंकले शिंगार वचचे काम आमी गेल्ले कडेन आमकां नमून नमून फूड मेळटा आमकां एवढी चडटा फंक्शन आसता तेदन थंय खावन येवन आनी घरांत फूड पॉयजन जाल्यार आमकां पळयता घरकडेच आमी गेले जाल्यार तितले आमी घराचे खावचे आनी वर्डिके आमी गेल्ले पुरा नमून आयटम्स आसता जाल्यार आमी तशें कसाने खायना ती खावचे थोडे दही थोडे शीत आणि जावको जाल्यार मात्र हेल्थ. सो हानी एक मेकअप आर्टिस्ट मस्त प्रख्यात मस्त पॉप्युलर हांगा मंगळूर साइड विंगड कडेन वताची तुम्ही पुरो पळोवन आसा पुरो रिसेंटली आतां एक चल्ल्याक शारादी केलेली. सो हान्नीची हान्नी आनी हांगेली दू अनुषान ओट्टू करून ते सोनपूल म्हणलेले मस्त चंद जालेले आणि मस्त विंगड प्रोग्राम सांगते तुम्ही पळोवन आसा पुरो माय आसता मस्त ऍक्टिव्ह आसाची आणि सिंगारच्या मस्त कडेन वता आसताची ना सो तेच शैली इंटरेस्ट फस्ट म्हाका एक 20 वर्सां फुडें उज्र म्हणाले हळ्ळी मुगेल गांव धर्मस्थळा लागीं थंय एकली गंगाधर राव म्हण एकलो आशिल्लो तेगेल बायल बिबिम्मा म्हण एकली आशिल्ली तिका पुरतून शिंगारच्या आमगेल्या गांवां कोणा वरडी जाल्यार तिने शिंगारसूचे जाल्यार ती भारी बुद्धवंती शिंगारचेरी तेदन ती गेलो सोणपूल म्हणून आनी वता आशिल्लें हांव मागीर म्हाका वरडी जाता ती मागीर नुता बैसू का हांव घरांत म्हण एक 20 वर्सां फुडें म्हाका कसं जालें मनांत हा
हे कसं जलरांनी सोडून म्हणजे हे कोरी येतं त्यातनं कोणी वचना शिंगारकले नांची. वय, वय. तशी मग शिंगार सुची इंटरेस्ट आयला तर मी गेली चेडून चिकी ಒಡ್ಡ ಜಲ್ಲೆಂತಿ म्हणले हांव इंटरेस्ट घेऊन शिंगार शिकू चमकली तिगे लगी हांव तिगेले थोडे शिकून येवन पुढे मागीर हांगा मंगळूरांतू स्मिता कामत म्हण आसा उषक म्हणतात तिका ओके. ती पुढे भगवती नगरांतू चित्र अपार्टमेंट आशिल्ली तिगेल घर ती भारी बुद्धन चंद शिंगारची तिने तिगेले हांव वचून ती शांती भक्त म्हणितली तिगेल कझिन आशिल्ली तिगेले वचून सांगताना ती म्हाका व्हरून थंय घाल न्हू ते उशकाले उरलो न्हू म्हाका फर्स्ट हांव तिगेले शिकू चमकलेली साधारण 15 वर्स चल्ले ओके. तशी तिगेले शिकून 15 वर्ष कोण तुम्ही अंतू वय मागीर ते शिकून हांव तिगेले की आईल नंतर मागीर एक वर्स 2 वर्स तेणे म्हाका पापा पण मस्त काम दिलं मस्त हेल्प केला तेणे म्हाका बट ते 2 वर्स नंतर म्हाका मस्त ऑर्डरचे सुरजेल तेदन मागीर तूं मेहंदी घालता आशिल्ली हांव तूं कोणू घालता ती तशी घालता घालता मागीर लायक एंड ड्रेसिंग घालतोची इम्प्रुवमेंट जालें मागीर एक 7-8 वर्सां पुढे मी गेलो फुडतून मी गेलो उठत आशिल्लें ड्रेसिंगाक मागीर 7 वर्सां पुढे प्रोफेशनल मेकअप म्हणे कळलें फुडें आशिल्लें की आमकां गत नाशिल्लें बट ते एक वर्डिके फर्स्ट एक वर्डिके एक चिल्ले एक ड्रेस करून आनी एक 6 वर्सां पुढे ते फर्स्ट आयला मात्र तेदन हांव म्हण हें पळ गो हें कसं की एक मेकअप मारिती मना वचना तूं शिकतुवें म्हणटना हांगेकली कंकनाडीन तूं आर्टिस्ट्री निकोल डेफनी म्हण एक क्लास तिगेले वचून मी गेलो फर्स्ट वचून तिगेले शिकली एक 7 दिवसा कोर्स केली सो दू शिकली तुम्ही त्या शिकली ना हांव शिकले मागीर दू वचून शिकून येवन मागीर चेतनास ब्युटी लॉन म्हणून थंय वचून शिकली आनी मस्त कडे चमकले ती ब्लश ब्युटी बियॉन्ड म्हणून तागेले ऑनलायन कोर्स घेतली मागीर अर्था अस्मिता आर्टिस्ट्री म्हणून क्लास चेन्नईन तिगेले वचून एक 10 दिवसा कोर्स तशें मागीर पयरीकली हांगा चिकली येयली कोण रिचा दावे म्हणून एकली अहमदाबादातून इंटरनॅशनल लेवलार ती गेले वचून शिकून तशी मस्त कडे शिकले सो शिक्षा कशी मस्त खर्च असते की एक्सपेन्सिव्ह म्हणजे तुका एक फीस आता एक 4 दिवसा 5 दिवसा कोर्स 50,000 60,000 आणि तुका 1 महिने कोर्स पुरो 1.5 लाख 2 लाख शिकूर असता आणि ते मात्र नाही तुका शिकचे मात्र नाही तुका ताजे प्रॉडक्ट घेवका तुका एक फाउंडेशन म्हणे पावना तुका एक 5-6 कलर दवरका लिपस्टिक म्हणे एक नाही 25 दवरका आयलाइनर मस्कारा मागीर तुका आय शॅडोस ब्लश ते पुरा सो तुम्ही करून घेता की मेकअप केत नाही मस्त सिंपल आणि ट्रेडिशनल वाली बट मेगेल दू थोडे करता हांव म्हळ्यार मस्त करचे आयलाइनर आहे त्या प्रकारची लिपस्टिक आणि पावडर मात्र करचे मारी लक्षण दिसतात सो खुशी जाता आणि इतली म्हळ्यार ऍक्टिवली आमकां पुरो विषय सांगूनय सोडलाय कश कश काही काही आमी अप्रोच जावे ते पक्कानी तुमकां कोणाक इंटरेस्ट असल्यार हे इन्फॉर्मेशन मस्त अगत्य आणि युजफुल पडता करता म्हणजे कसं म्हणा अशी तशी शिकची बदला सम कोर्स करायची लायट स्कोप असा चांग एक आर्टिस्ट्री कोण असतं पडत तांगे अंडर तुम्ही जाल्ली तितले तुम्ही ओल्ड शिकिले आशिल्ले वच्चे लायक मस्त एक्सपिरियन्स आशिल्ले वचका हे अर्थ अर्थ येयले पुरो आसता ते लायट शिकलो तू केदन जाल्यार खंय गेलो ते सम इन्फॉर्मेशन दिता पांक आयले पांक आयले आता एक नमुने थोडे हाय करून पांक टेस्टिंग कसं ऍक्च्युअली पांक कशी करता म्हळ्यार शिकेले कुडले एक ग्लास उदक दवरता एक ड्रॉप सोडल्यार पांक येता पांक कळटा जाल्यार म्हाका नाका म्हळ्यार आमी करताचे ना कोणाय जेवो करता पांक गोष्ट करून घेनो एक ग्लास दोन उदक दवरचे एक ड्रॉप अशें सोडटा ते गुळ म्हणटा ऍक्च्युअली तेदन तुका पांक जाले म्हणल्यार आता हे जाले पडे हे पांक नाका आता हांव म्हाका कसं करता ऑफ करता जाले ऑफ करता आता सोय घालतास पळय थोडे थोडे करून सोय घालून बरसूचे हाका कितले धरता तितले सोय घालचे तुम्ही मला म्हणके आमकां वायन हें ते पुरो राश आसता म्हणजे चवथी वळारी आजी वळारी वळ्ळे असं कोरका म्हणून कळना आता केल्यावर प्रसाद लावून असता त्याची परंबळ येता तू कळना सोये कडेन सोये कडी कोर येता आता पळय अशी करून ऍक्च्युअली हे हुन्ना दवरून थोडे आता वय हे हुन्ना दवरून थोडे पांक कशी गट्टी जावत तशी थोडे चालतर थोडे म्हणजे चांग म्हणजे सोयची के बाजून सिम्मर लो फ्लेमर ऍक्च्युअली लो फ्लेमर दवरून कोरका हाय फ्लेमर दवरला कसं बरी करपता हे पार्ट लो फ्लेमर दवरता आता एक नमुने हे लो फ्लेमर दवरता येईल ना आता तुका हे बाजील वर्षी जाता चिके बाजून घे नो ती करतर बुका तेन्ना तुका एक पांक शी येवन ताका मेळ घेता हे पळय अशी जाता आता हाक कसं कोरका म्हळ्यार हे चलता 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 एक 5 मिनिट तक चलता मुद्दू जाता गट्टी जाता म्हळ्यार पांक गट्टी जाता वय तेंचे हक्क गोड घालतना नॉर्मली गोड घालका हक्क अंटा गोड घालूनच आमी उंड करतना मस्त गट्टी जाता ताजे खातीर तुका हें करचें आता तुका इतली एक नमन अंदाज राहील ना मातशें साधारण कितली पटी केल्यार आमकां एक हें मेळ्ळो पुरो करेक्ट
ना काय ना दोन पटी करताना कळतं मला मेगेल माई ರಂಪಂತ ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಂತಿ ಮಮ್ಮೈ म्हणतशी मेगेल माई इवन मेगेल बमणा त्यांची घर कसर कोड तै तन्ने फूड अंत बई केरळाची मस्त मला व्हरायटी करतशी मक वष्ट वर्डीचे तर मस्त रंदप म्हणे या नाशिल मला अन्न अम्मा ते बेसन सुकार खाऊन ओढलं मग ते गुत नाशिल बट मेगेल माई भारी छान ते मला ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಇರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ತೀನ್ ಬಸ್ಸೋನು ಮಳ ಗರಂತ ಅವ ಮಾತ್ರ ಶಿಲಿ ಬಾಕಿ 5 जण सुन दुसरं गमार पुरा जनಕ್ಕೆ काम गव्हर्नमेंट काम असेल तंक तदन करतल कोणेनाची नशी पुत्ता तशी पुत्ता मग शिकवण आहे ना हा मी करेक्ट हे आणतो समय एक पाका येऊन पावली म्हणरी घरांत दबार जन शिली तशी तुमका कळलं विंगडान केलेलं जाल्यार तितली एक्सपोजर मायन म्हणरी मस्त बुद्धंती मिगेल माय रांदपारी म्हणरी एक्सपिरियन्स्ड बैल म्हणशी ती मला मिगेल आमगेल घरांत मिगेल मायक 8 चल्ले 8 चल्ले 2 चेल्ली 10 जण चेरडू तितले चेरडू तुका 1 वर्षिक मला आमगे ते 1 खटार रंदप म्हणरी तितली चेरडू संग चेरडू चेरडू मग मामा बहिणी मायंची बहिणी पुरा जन मेळते सो रंदप म्हणा मस्त कटार कटार करचे आमगे त्यांची रंदप म्हणा कण्णर कुटुंब रंदप कण्णर कुटुंबीचे तशी भरती रंदप पूरा जन ಒಟ್ಟು ಜೌಚೆ दीपावली वडारे पूरा जन मागीर कसं म्हळे एक मेन कसं म्हळे रे बाहेरचे रान पिवचे ना तुम्ही करचे वय आणि आमगेल घरांत कशी म्हळे शुद्ध नि चढशील पुढे मायकने त्या पळदूचे या पळदूचे लप्पाची नज्ज हे सगळेच आणि बरला तशी करत अशी तशी आता पण हे एक नंबर शिकल ना चिके डार्क जाऊ का की कलर ब्राउनिश बदल्या म्हणे केव का थोडे हे आता गटी जाता अंगाकच साधारण एक वळाचे एक वेळ आता हे एक वेळ सोयस ऍक्च्युअली हांव निजाम जेला करची जाल्यार अर्ध किल गोड्डाक 2 नारळ घालका 2 नारळ हे हांव एक साधारण एक 200 ग्राम्स म्हणजे 200 ग्राम गोड घेतला एक वेळ सोय घाला मागीर तुका ते मागीर पावणे म्हळे सोय अंदाज पडता पडता घालता वच्चे बरसून घेवेत जाय जाल्यार सो गोड्डा बदला सक्कर घालची म्हण जाल्यार सक्रे पांक कोरनो सेम प्रोसिजर वय तीन प्रोसिजर ते मात्र तुका आनी की गट्टी जाता जाल्यार खावच्याक हेच रुच ते मागीर मस्त हांव सक्रेचे करता जाल्यार लायक जावचे गोडाचे हेल्थ म्हळ्यार थोडे जणाक धव जेवक थोडे जण आमगेल घर कडे अशे ब्राउन कलर म्हळ्यार कलर इवन वर्ल्डिक म्हणजे येतात एक पटी स्वीटा बॉक्स आणि एक ब्राउन कलर त्यांचे ते मात्र रनपू करता ना लायक करून बुदोन तुम्ही शिकयताच आमका आम्ही आता बुदोन जाता पळयाची अशी जाता अशी जाल्यार प्रोसिजर लायक परमोड येतस परमोड लायक सोय बजून येता लायक परमोड येता आणि सन्न चेरडू आणि भारी लायक हे मात्र शुगर असेल मस्त खाऊ नका तितलेची शुगराचे सांगेल नाही थोडे थोडे खावेत हे अट्टू सुरजातना मी ऑफ कर ना अट्टू सुरज मला थोडे अट्टू का मला हे मग ड्राय जाऊ का थोडे अत्त पळयची हे अशी पांक झाला अत्त हक्का 1 चमचे चणेपीठ घालका ऍक्च्युअली 2 नारळात जाल्यार समय एक 1/4 कप चणेपीठ घालका आता हे आमगे इतलेची तशें मी ती ना हाका एक 1.5 चमचे चणेपीठ घाले आता हे पळयते मुद्द जाल्यार आता एक लास्ट प्रोसिजर म्हणल्यार 1 चमचे तूप घालचे लास्ट घाला ताची परमोड येता ताची खातीर आता हांव 1 चमचे भर तूप घाला आणि थोडे चाळका इथे म्हण हे तूप हंत मेळून घेऊ एक लायक कलर येईल ಒಟ್ಟು मेळनो एक नमने पळताना चणापीठ घालची म्हळ्यार ते बाइंडिंग जावचा मिक्स जावचा म्हण समज ना जाल्यार मेळणे ना सोडता करेक्ट आता पळयती अशी जल्ल आता हांव 7 पिट्टी कोरून हाडला ते 7 हांव थोडे पापड ताजे वेळी जल हे जल आणि आता लास्ट प्रोसिजर म्हणारी हे आता सोय कडे रेडी झाला आता एक प्लेट काढचे मी हंगस हे प्लेट हाक थोडे तूप लावचे हे असं की ऑन करू ऑफ करू तितले रेस हे तूप अशी सारून अशी अशी बाऊला घेऊन खावेत की खावेत ज्याला खावेत ज्याला पळताना थोडे जण कशी पळताना ते अशी असची पशी प्रेझेंटेशन ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಚಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ येऊ का म्हणत अशी जल पडे ऑफ करचे हे आता अशी जल हे काढले मी ठीक आहे सेट जाऊच्या सोड का ना बाई सेट जाऊच्या मला आमका कट कर का ना मी ते थोडं थंड नेऊ का समाज ना अशी
सो एक सोयेकडी मस्त सुलभ कोरी येता सुलभ म्हणून आमकां इझी दिसता. वय कोण जाल्ले चेडूं जाल्यार कोरी येता एक बरोबर चेडूं वय वय आनी जाल्यार कोरी येता पांग हाडोच करेक्ट जाऊ का मात्र पांक मात्र करेक्ट येवक आनी ते रूप पळय कसं पुरय मला मिस्टेक जाऊ चान्सेस तुम्ही आता मी युजली ट्राय कसं म्हणा ऍक्च्युअली गोड करपत ಕೆಲವು ಜನ ಪಾಂಕ दवरतना ಕೆಲವು ಜನ सोय चड जाता तेदान तुका शेप येना ते सो आनी तुका बुसबुसी जाता तशी जावचे ना ताजे तुका जल्ल तितले हंतुची हे कोर न्हू अशी हे जाताची अशी येता आनी हे समज एक निवका नेवताची शेप येता ओके चंद करून कट करून खडी 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 करून दवरीत कांय जायना डब्यार भरून दवरल्यार एक 7-8 दीस कांय जायना बट फ्रिजात दवरल्यार म्हयन गटल्यान दवरीत म्हण हांव एक महिनो 1.5 महिनो पुरो दवरता करून सो ते बदाम आनी काजू बी मागीर पळय आता तू कसं करता म्हळ्यार आता हांव कट करना हे निवू आता जे वेळी हांव प्रेझेंटेशन कोण सोडता मागीर निवता आमी कट करूया कसं म्हळ्यार एक कच अशी हा तशी एक एक कुडक्यार ताजे कोडकेरी एक येव तशी डिझायन येव तशी चेंज जावची सेट जावची खातीर घालता असं आमी आता आणि त्या होऊन असताना घालल्यार चाबूनय बसता चाबून बसता निवल्या उदरत ना पडता ना ते पडच्या ना म्हणाले एक प्रेझेंटेशन कोरोनाने दिल्यार पक्कानी गरकड केलेलं म्हणून कळेश नाही चेडू मागीर कसं म्हळ्यार मेन कसं असलं रे बाहेरचे खाऊन चेडू बेस्ट प्रेझेंटेशन खुशी जाता पळयता असला मात आनी खावचे ऐकता ते निमे गेल ना तू पुरा चेडू तशीच साधारण अशीच ही वाऱ्याक न्यूच्या दवरचे ना अशी वाऱ्या न्यूच्या दवरचे समय एक थोडे दवर ಸ್ವಲ್ಪ वेळ दवर का मला तुका गट्टी जायना असो हे जाऊ ताई आम्ही नेक्स्ट एक आयटम करूया आता मी मुगडाळी सोजी मग करताची ते करून सो एक सना ब्रेक घेऊन वापस याची आम्ही अनेक आयटम तुमकां दाखोवचार आसाची एक सणाविरामानंतर आम्ही वापस आयल्याच तुमका दीपावली स्पेशल एपिसोडांतू आमगे लोटसाची ममता कामत मायनी एक सोये कडी ताने दाखोवन जाल्यार आत अनेक एक डिश आमकां दाखोवचार आसात ते कसं मुगडाळी सोजी म्हणून करता ऍक्च्युअली शक्य वेळार लायक थंडी जाता जिवाक ते हांव करून कसं पुरो जावं का हक्क जावक जाले इन्ग्रीडियंट्स मुगडाळी बॉम्बई रवो गोड द्राक्ष तूप खजूबी मागीर ಏಳು नारळा रोस इतलोच वर्षेवरीचे बट हे कसं म्हणा हळ्ळी जनपुर तुजरे सायडार पुर नाजाल्यार केरळा सायडार पुर हे सोजी म्हण करून पितात पिवचे म्हणजे वर्षेवरी 50 ग्राम ऍक्च्युअली पिवचे ओके हे 1 गंटे पुर करून पितात आणि दीपावली वेळा करतात उजरे सायडा वेळा दीपावली वेळा उर्दा पोळानी हे बुडोन कातास्तानी सो कसं कशी करची हे फर्स्ट आम्ही गॅस लावया लावून दवर का की उद्दा वय ते तांतू उद्दा एक कुकर थोडे उन्ना दवरला हे पळयाची आत थोडे तूप घालता तूप घालून मुगडाळी घालता भाजूच्याक साधारण एक बाउल एक बाउल घेतलं री भरी हे आता भाजूची हे भाजून घेऊन आता एक चिके थोडे ब्राऊन जेवताय भाजू का हे पळयाची अशी हांव भाजून गोल्डन ब्राऊन जाली आता भाजून आयला आनी आता काणू हांव सुरय उद्दा हुन्ना दवरला ताकाची आता मुगडाळी घालते ते तैक बत्ता सित्ता तुम्हाला बच्चे भाजून जालेले सित्ता सो बज्जूनच शिजोका बज्जून घालका नाजाल्यार पुरंबोळी येना ऍक्च्युअली अशी गलरी मुगडाळी एक नमुने पुरंबोळ असता ते एक नमुने हे शिजत घाल नाका आणि थोडे चम्मे हे बॉम्बई रवो थंय थोडे भाजू ते शिजो वय ते शिजो तेदन तुका हे थोडेची हाका आनी थोडे तूप घाल हे बॉम्बई रवो एक थोडेची गोल्डन ब्राऊन जो 1 मिनिटा भितर जाता सो ते मुगडाळी समर शिजून उरला ना जात दिसता हे मेळ घेता वय इंटरेस्टिंग असं आणि मुगाडाळी चांग ना जिवाक मुगाडाळी चांग बॉम्बई रवो दोन्ही चांगाची हेल्थाक अशी हेल्थ हे दवरून करची बट आम्ही निजावन आता आमगेल घरा करू म्हणजे हे कालार कोणी असेल कसले कावचे त्याला आमगेल घरा घरान तो आत्ताही आम्ही करता संडे पुर जाल्यार घरा असताना आता पळय अशी चिके थोड्या बाजून आयले मेळिंगेनो आता हे काणो बस हक्का हज्जी ओटू हे बरसूचे चिके बाजूचे बरसूचे सोजी म्हणची का सोजी म्हणची सोजी
अक मुगा डाळी बरला विंगड कसले घालेत की मुगा डाळीचे मुगा डाळीचे करचे दुसरे कसले घालूचे हे आता मी हाय फ्लेमर दवरलो हे आता दांकुया हे एक दोन विजिल होते 2-3 विजिल आता कसं करूया म्हणलं त्या टायमार आम्ही वेस्ट करची नका हे काजू बी द्राक्ष भाजून घेवपा हे हंग विजिल येत असता त्यादन आम्ही कसं करूया म्हणलं री आणि तो काजू बी द्राक्ष भाजू असं आमका थोड्याची थोडं तूप घालले थोडे काजू बी घालले थोडे द्राक्ष घालले तूप घालना चंद करून हे आम्ही थोडे गोल्डन ब्राऊन करूया कित्या म्हणल्यार निजावन जाल्यार सोजीक कसं हे पुरा घालची अगत्य ना पण हल्लीचे ते हे पुरा घालून काय ना बट आत्ताचे प्रेझेंटेशन खाऊची रुची जावका म्हळ्यार आमकां हेची केजी बे रुची आसा तशें काजू बी द्राक्ष मिक्स करची आता तुमगेले ब्युटिशियन जाऊन वच तुम्ही सिंगारू कानी पुराय कशी असतं त्या सीझन आत कसं म्हळ्यार ऑल थ्रू द इयर सगळो पयर आमकां फुडली वारा रे आमकां गोवर वाडली कशी तशी डेली येत असता चेड मी दुवेले बुक जेवचे सो विंगड फ्री असताना तुम्ही कसं करता फ्री असताना मस्त हॉबी आसा म्हाका गार्डनिंग आसा कितले येवपा विजिल एक 3 जाव 4 येव म्हाका गार्डनिंग आसा थोडे फुलां झाड नमून वारा हे आसा म्हाका आतां अंतरे मशिल्ले ते मागीर कलेक्शन गेल्ले मागीर तुका मस्त नमुने झाड पुरो आसा ते एग्लोनिमा म्हणला ते क्रोटन ताजे पिशे सुरू जाला ते हांव वयता ते जाल्ले मागीर म्हाका तेजे ताचे हांव हँड एम्ब्रॉयडरी करता आशिल्ले म्हाका एक 100 स्टिच गोत आसा ते आत्तां मात्र पुरो सोडला म्हाका जायना बसून करूंक हँड एम्ब्रॉयडरी एम्बोजिंग कार्विंग ते पुरो म्हाका गोत आशिल्ले आतां ते बूड करता आशिल्ले पुरसत मेळटा ताकाय मेळटा मागीर तेजे ताचे रांदप मागीर फुडें कसले जेव घरची एक सोरची म्हणून ऑफ करून दवरल्या रे हे भाजून आयले आता आमी हांतो एक हे उपसूया हांतो उपसिला ती 5 मिनटां ना हे वत्ताची हे करूया आता आनी घालची प्रोसिजर म्हळ्यार हे शिजून जाल्यार गेले हे फर्स्ट गोड घालचे आमी गोड घालून 5 मिनिट चाळका इथे म्हळ्यार ते मेण घेवका न्हू आमकां ते जाताचे मागीर आमी नाल्ला रोस रोस घालून एळ्या पेटी घालचे मागीर हे वयर डेकोरेशन खातीर काजू बी द्राक्ष घालचे हे म्हळ्यार शिजोवचे ना अशी वयर घालची ताजे नंतर खतखत काडू हांतू खतखत काडचे नाल्ला रोस घाल तर खतखत काडू थोडेची मस्त न्ही थोडे खतखत काडून हे करचे सो राखूया आमी कुकर ओपन जावते वय हे मागीर मस्त वेळ तुका दवरला री सगळो दीस दवरू जायना हे कर खानी पिवका बेळसेता तशी वगी यूज करून एक्चुअली तंपू जीवा भारी लायक ओके शब्द रबला कुकराच्या आणि काढेत वा काढेत आता कुकर शब्द रबला हे आम्ही कुकर अशी ओपन करची आता ऑलमोस्ट शिजला आहे शिजून थोडे उद्दा घालका थोडे एक थोडे घाल सांगतो पुरो 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 ऑलमोस्ट हे शिजून अशी जालो मुगा डाळी चांग मांड घेतला आता कमी गोड घालचे गॅसला हांतू वय हांतूची हक्का गोड घालचे मागीर आमी सर्व करचे आयदनां घालया आणि लावूं कसले भाजूची म्हणल्यार ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಸಿರು ಲಾವಂಗಲ್ಲ ಗೂಳು ಮಾಡ್ತಾ ಬಜ್ಜಿಲ್ಲ ರೀ ಗೂಳು ಮಂಡ आणि यांची बॉम्बे रवाच घालचे बॉम्बे रवाची जाय जाय खांडवर घालीत हेच ना तुका कसं म्हणतात बन्सी रवा तेव्हा घालीत बट तुका ते मस्त केलं होतं पूर्ण आसा ना थोडं दाट थोडं असतं तोंडा मेळटा तशी जावच्या ना ताजी कत्री हें घालची आता गोड घालला हांवें गोड घालून 5 मिनटं हे पाक आहेत हे लायक मेळ घेवका गोड एक्चुअली हे मस्त गोड करूनच पिवचे जायना तोंड मारता अदची सो तुम्ही मला म्हणजे एक 1 घंटा येतल्याक बैसून वय आणि ಚೆರಡು आणि ಬೆಸ್ಟ್ मस्त म्हळ्यार हेल्थ आणि लायक ಕೆಲವು ಚೆರಡು ಕಿಚಡಿ ಕೊರ್ಚೆ ಬದಲು ಅಶಿ ಕೋರ್ನು ದಿಲ್ಲ ರೀ ಪಿತಾಚಿ सो आणि के मेल्ट जाऊचेस ना गोड वय 5 मिनिट आता मेल्ट जल्ली जायत आता हे शिजून रेडी झाला आता कसं करका म्हणा नारळा रोस बरसूया
हाका दाट रोस पातळ रोस म्हणा की कसले ना एक कडचे धाटाचे पातळ ऍक्च्युली ಕೆಲವು ಜನ एका रोसो दोन्ही रोसो म्हणून घालताचे त्याला आम्ही तशी करू ना एखादा तो काढ सोडचे ते दोन्ही रोसा कसं जल्दी टेस्ट असा ना त्याच्या खातीर एका रोसारी बरसिले हे ऑलमोस्ट अशी जल्ली हे बाय आता कसं करचे म्हणारी फायनली जल्ली हे हाका कटकट एक येवच्या 2 ना मिनिट कटकट एक 2 मिनिट जातात एक सेकंदा भितर कटकट आणि हे कटकट येताना नेक्स्ट कसं घालचे म्हणारी ಏಳು घालचो ಏಳು पिटी करून हाडला सो दीपावलीक चढतावाचे आमगे ते तळप आणि मस्त असतात त्याच्यात तर एक हुनाच बौला हुनाचे बौलार बैसून बैसून एक नमुने गोटी गमते जाता तोंड गोड जाता जाता आणि हेल्था काय चांग चांग पुरा ऑल इन वन एक स्वीट ममत माय नमक दाखवलेलं सर इंग्रेडियंट्स नोट करायचे आणि कोर नु आमका सांगायचे आमगे कमेंट्स आणतो यूथ ऑफ जीएसबी पेज आरी युट्यूब आणि फेसबुक आरी तुमका आमगेल वसरी पळोवचा मेळटा तशीची ह्या एव्हरी संडे 12 घंट्याक तुम्ही पळयत एपिसोड्स आणि तुमकां मन आसमान जाल्यार खंडीत आमकां कॉन्टॅक्ट करायची येऊन तुमगेल कसले रेसिपीज असल्यार स्पेशालिटी आमकां दाखयाची आता हे ऑलमोस्ट जल्ला आता हे बौलिंग सर्व घालून सर्व करूया हे दवलं आता हे अशेच ना ऑफ करचे गॅस ऑफ करचे आता हे जल्ला सर्विंग बौला घालून आता लास्ट म्हणा फायनल स्टेज हज वैरी कज्जु बी द्राक्ष घालचे रिचनेस हाक रेडी झाला वंदना एक टेस्ट करून पळपळया खंडित हो सर तुमगेले सिंगारचे मणकेचे गोडशे तुम्ही सिंगार म्हाका दिलेला एक चंद प्रेझेंटेशन आसा तुम्ही मला मणकेची बैसून आसपड आराम एरिया खावका जाल्यार आरामेर खाल्यार आमगेले वीक शॉपाप कसं करतलेची म्हणून हांव हे मागीर करता मातसो लायक असं परमळी आसा आमगेले एक मडगण आहे त्या प्रायस पळय हे हाजी बर्फी सोये सनव कुड खाऊन पळयता मागीर रोड खाता म्हळ्यार तोंडा दवरला आयकून गोळाका लायक अंट न्ही म्हणून मस्त लायक दिला आणि त्या तुम्ही म्हणला म्हणजे लास्ट तूप घालून ताजे पुरंबोळ येता सो ममत मायन आमकां दोन्ही दीपावली स्पेशल म्हणून आयटम्स कोण दाखयला स्वीट कोण दाखयला तुम्ही घरकड करून पुरायजन शेअर करून खायचे आणि आमकां खंडीत सांगायची कशी तुमके रेसिपी लागली म्हणून ममत मायेक हांगा येयल्याका मस्त धन्यवाद ತಂಗಿಲ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆತ ಸದ ಸಿಂಗರ್ चे पुरा नोव्हेंबर आणि डिसेंबर पुरा फुल फुल असता जाल्यार आमगेल कधी टाइम कोर नायलीची आणि नवे दोन्ही म्हळ्यार आम फॉरगॉटन रेसिपी आमी घरकडे या पुरे करनाचे सो कोरून दाखयले हाजे खातीर मस्त धन्यवाद सांगता हांव तांकां आमी धन्यवाद सांगता यूथ ऑफ जीएसबी का कसं जल्दी म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेलेक तांणी मस्त दिला म्हाका तंतू हंतू शिंगारचेंतूय दिला अंतूय दिला केन्नाय धन्यवाद सांगता आणि सर्वय जन सुखिनो भवंतु देव बरे करो सगळ्यांक